मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. मातशें गडबड आसा. चल शिवून आता रातचे अलार्म दवरूकूच ना. फर्स्ट टाइम मॅन. फक्त मोबाईल घेऊन बसता. मग अलार्म स्कूलचे अलार्म म्हणलं मी संडे ऑफ. सांगता आम्ही खंय वयत ते उठलोय, ब्रश केला आणि भायर सरला आम्ही. रेहान रावला सकल. फर्स्ट टाइम रेहान पयलीं पावला, आमी लेट. चल हेंची लिस्ट अशी आसा. चल मागीर सरया. सांगता तुमकां हांव मागीर हांव खंय वयता तें आमी. चल. सो पावली आमी. आतां आमी येयला मालवण फिश मार्केट. न्हू ना, म्हणजे हांगासर न्ही ऑक्शन आसता नुस्त्याचे. सो सकाळीं न्ही 7 येवंक जाय. 7 to 10 न्ही हांगासर नुस्तें न्ही ऑक्शनान आसता. मागीर 10च्या नंतर न्ही मागीर ते मार्केटान वयता नुस्तें. मागीर हांगा नुस्तें मेळना. सो हांगा फक्त ऑक्शन आसता नुस्त्याचें. सो आतां आमी येयला हांगा नुस्तें घेवपाक. सो तुमकां दाखयता कशें कितें आहा तें. भायर थंड आहा मातशें. सो सगळें थंय आहा ते, फुडें आशिनात. कार गेले पळय सर. कार हाडटा. सो कार हांगा वयता ते म्हणटा कार वॉकिंग करचें पडटलें आमकां. अशें ना? हय. तो गाडी घेवन गेलो पळय तो. ते सगळें न्ही नुस्तें सगळें न्ही ऑक्शनान दवरलां. ते सगळें घेवन मागीर वयता मागीर लोक मार्केटान. सो आमी नुस्तें कित्याक लागून घेता हें तुमकां कळटलें मागीर. डिटेल सांगता. पयलीं बरें नुस्तें घेता मागीर दाखयता तुमकां. फर्स्ट टायम अशें हांगा येता हांव. म्हणजे अशें नुस्तें म्हणजे कसलो फोट तो? सिंधुदुर्ग फोर्ट. सो थंयसर तुमकां दिसता काय खबर ना, हें आसा सिंधुदुर्ग फोर्ट. तुका दिसना हें. शिव म्हणटालो हें हाडपाचें खंय डबो ते आयस घालून ते नुस्तें बिस्तें व्हरूंक मेळटा पळय. आमगे आहा तो बॉक्स. आमकां खबर हांगाचें अशें सिच्युएशन. आमकां कांय खबर ना. नाल्यार आमी हांगचें नुस्तें बिस्तें व्हरपाचें. म्हणजे सवय आसा नुस्तें. आसूं आमच्या गोंयान मेळटात न्ही नुस्तें. नुस्तें कोण व्हरतलो. आमकां कांय खबर ना हांगचें कितें कशें कितें तें. रुबिना म्हणजे रुबिनाक अशी खबर आहा. ते हांगा येयला खूब फावटी. सो न्ही आमकां थंय वॉक करून वचचें पडटलें. चला. सो गाडी आमी हांगा पार्क केला. चला या आमी. हांगा ड्राय फिश आहा. सुंगटां आसा आनी बोंबिलां हांगासर. हे पळयात. कितें करता? कसलें व्हडलें व्हडलें नुस्तें हांगा. सुंगटां ते. हे पळय. हें व्हडलें व्हडलें नुस्तें. हें पळय मोरी फीश. हें मोरी. ही मोरी ना? आं हें मोरी फीश. आनी बोंबील. आनी सुंगटां ते बारीक बारीक सुंगटां आसा. हे काय? सोडे. हां सुंगटां सोललेले सुंगटां सुके. सुंगटां हांवें फर्स्ट टायम पळयलां. व्हडले सुंगटां सोललेले. चल थंय पळोवया यो. हांगासर नुस्तें व्हरता पळय तेमी. सो हांगासर न्ही सगळें नुस्तें अशें ऑक्शन करतात. मांदेली पळय बरें आहा. राव सुंगटां पळय कितली मोठी मोठी फ्रेश आहा. बांगडे हे पळय कल्ली. कल्ली जाम जाला. स्क्विड्स फ्रेश.
अशें वचून ते नुस्तें खूब थंय तशें वचून अशें येवया ते पळय हांगा दाखयता तुमकां अशें बुट्टेंनी दवरतात हे पळय सोंदाळे न्ही हे सोंदाळे कालवाई आहा पळय अबे हांगासर पळयात नुस्त्याचे वाटे घातला हे कोकरा न्ही कोकरा थंय आनी खूब सांग बांगड्याची वाटी ताका विचारनीश ना कशें एक वांटो व्हिडिओ काडूंक कसो 600 खंय आं पाटलो हा पळय 600 किती असतं भितर 40 आसता बांगडे भितर पेडी फीश सॉरी आमी हांगा नुस्तें पण पिशे आता हे सगळें मिक्स आहा नुस्तें काम रे सोंदाळे आनी बांगडे आहा हे सोंदाळे ना कशे 1200 पाटलो खंय या सांग तू तुमकां दाखयता हें पळय रश कशी आहा एक संगीता तांडे आई सायडा तारले पळय तारले ते फ्रेश तारले नाही हे दिलं होते बंद केलं तारले हांगासर फ्रेश आहा आनी हे पळयात हे काय म्हणतात वागडी स्टिंगरे वागाळे हे पळयात आणि हांगासर न्ही हे आसा मुड्डोश्यो आहा पळयात मुड्डोशी कशे 800 रुपये किलो फ्रेश आहे 3.5 किलो असा हे 2.5 किलो असा हांगा आसा हांगा असा ते असा काय पळयता आवय हांगा पळय कसलें नुस्तें किंगफीश न्हू हें शुना दिस इज नॉट किंगफीश किंग मिडियम सायज या हे कितें म्हणटा हें चड आहा न्ही म्हाका जाय आसलें हें क्रॅब ना हांगासर टुना तो हें न्ही टुना फीश टुना पळय टुना सो आमी न्ही किंगफीश घेता पळोवया 640 रेयान 640 सो आमी किंगफीश घेतला एक आणि पळोवया क्रॅब म्हाका क्रॅब दिसत ना हांगासर क्रॅब जाय म्हाका थंय आनी व्हडलें नुस्तें आहा दाखयता तुमकां सो हे आसा 500 रुपया बांगडे किती असतात 30-40 बांगडे असतात भितर बांगडे सामके फ्रेश आहे पळयात सो बांगडे न्ही मातशे हांगा चीप आसा बांगडे तो फूल पाटलो आसलेलो पळय तितून 40 बांगडे आसा 500 रुपया कट करता सो हांगा दिला आमी कटींग करपाक
फ्रेश White fish, right? फ्रेश आणि शेवटे याला काय म्हणता शेवटे ना शेवटे बरे व्हडले व्हडले शेवटे हा हो आम्ही गोव्यातून आलो ना किती कट करायला 50 रुपये शिवना धर नाही नुसते अहो केदे व्हडले पळय हे किंगफिश हे सगळं किंगफिश हे ना हे डिफरंट नुसते किंगफिश नी सामके फ्रेश आसा कित्याक खबर दोळ्या व्हरून कळटा फ्रेश आहा म्हणून हे आनी कितें मेळटा व्हडलो स्वॉर्ड फिश चल थंय पळय आनी किंगफिश आवय हांगा एक आसा पायांक बी लागा तूं पळय सो हांगाय आसा किंगफिश सो क्रॅब पळयता आमी क्रॅब आवय ते क्रॅब नाका कांयच ना भितर मास अबे हांगा आसा पळय 800 रुपया खंय सोनाली आया प्रॉन्स असलेच रेड प्रॉन्स सो कसं आहे वाटे 300 रुपये हे 300 रुपये किलो सो हांगासर तुमकां न्ही दाखयता मांदेली फिश हे पळयात तो हे आसा मांदेली करी आणि फ्राय हाँ यहाँ का नहीं है कहाँ का है रत्नागिरी से नीला खंय है मांदेली फिश आणि बरे हाँ करी फ्राय आणि बरे आता हेजे सो एट प्रेझेंट आम्ही किंगफिश घेतला आणि हे घेतला प्रॉन्स 1 किलो घेतला यांचं पाटलो बरो हा सो हे पळयात पाटलो बरो हा यांचे बांगडे बरे फ्रेश आहे पळयात मोठी बघायला सगळे गुबा बारीक आहे हा जरा मोठं मोठं घाला हे पळयात त्याने घेतलं सोनाली किती करूया कालवा 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 कालवाचे पटलो आसा हांगासर पळयात हे ताल्ले कशे 50 ताल्ले पळय आमच्या गोंयान 50 रुपये कांयच म्हणला 50 वाटो खंय ताल्ले हा फ्रेश 50 रुपयाचे आणि ही पेडी पण 50 पेडी 50 रुपये आहे असू दे सोंदाळे नो पेडी 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 तो सोंदाळे घातला सोंदाळे न्ही 200 रुपये वाटो खंय फ्रेश ताल्ले रे 50 रुपीज हे ताल्ले टेस्टी नाही नका ना हे 700 रुपये किलो घेतले मुड्डेशे पळय सो आम्ही प्रॉन्स आणि हे सोंदाळे क्लीन करपाक दिता क्लीन सो हांगा न्ही तुमकां ते बॉक्स मेळटले ते व्हायट कलर बॉक्स मागीर आयस बीन घालून न्ही तुमी नुस्तें व्हरूंक शकता शिव अंपलो व्हरया अंपलो आमच्यान तुमकां खबर आहा एक दीस नुस्तें खाता एक दीस खायना तर गोंयानूच मेळटा तें आसूं म्हटलें पण बांगडे सामके बरे आहा 500 रुपया 30 बांगडे बरे आहा तर तुमकां दाखयता पळय कितें रश जाला पळय तर हेंचो टायमींग न्ही 7 to 10 o'clock पर्यंत मागीर तुमकां दिसचें ना मागीर सगळें खाली जातलें हांगासर सो हांगासर मातशें नुस्तें सवाय मेळटा मागीर हेंच नुस्तें मागीर मार्केटान वयता मागीर सर कटींग करता पळय सामकें क्लीन आसा पळय हांगासर न्ही हे सगळं क्लीन करायचं तुम्हाला हो असं हे क्लीन करूंक जाय खंय शेवटे तेही बरें आता फ्राय शेवटे फ्राय आता सुंगटां सांगला आमी कट करपाक सांगासर न्ही बोंबील सामके फ्रेश आहे पळयात
सो जस्ट आत्ता खंय ताल्ले येयला खंय पळय ताल्ले पळय कितले आसा हांगासर सामके फ्रेश आहा ताल्ले आणि टोपली आणि माल बघ आणि मग घे सो हे न्ही धाकटे सायज हे कशे 500 ना हे 500 रुपये पाटलो खंय हो. आणि हे ताल्ले मातशे मोठे हा कोणाचा फोटो काढू तुमचा काढू ताल्ल्यांनी बरे फ्रेश हा ते ताल्ले नाही ते काय हा टोकी 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 हे मोठी ताल्ली होय ही छोटी ताल्ली ताल्ले सामके फ्रेश हा ताल्ले सामके फ्रेश सामके पिशे आले आई असल्या न्ही आई पिशी असल्या हांगा कोण बरे फ्रेश आहा ताल्ले आनी ताल्ले दोन भशेन आसा मोठे आसा आनी धाकटे आसा पण सॉलिड आहा जाऊ ना हे असं रावस फिश किती व्हडलो हा पळय बरो हेवी आसतलो सो अशें ऑप्शन आसता पळय मागीर नुस्त्याचे हांवें लायफान फर्स्ट टायम पळयल्लें आसा केन्ना अशें हांवें ऑप्शन नुस्त्याचें पळोवंक ना आनी इतले वरायटी ताजे ताजे फीश ओ माय गॉड कितें सांगू तुका इतले वरायटी फीश आहा सामके फ्रेश सामके आनी म्हाज्या लायफान हांवें फर्स्ट टायम पळयलां सो एक म्हाजे कितें आसलेले वीश ते कंप्लीट जाले शिवाय केन्ना पळोवंक ना न्ही अशें ऑप्शन बीन हांवें फर्स्ट टायम आमी अशें फर्स्ट टायमूच पळयलां सो जालें आमचें नुस्तें घेवन आतां ती म्हणटलें नुस्तें घेवन आमी नुस्तें क्लीन केलां आतां खंय व्हरता आमी नुस्तें तुमकां सांगता हांव किंगफीश हे आवय येता वाटे येतला पळय हांगासर किंगफीश किंगफीश न्ही मिडियम आसता पळय सायज ते बरें खावपाक चड व्हडले व्हडले खावपाक इतलें बरें लागना हांगासर न्ही बॉक्स पळय तुमकां जाय जाल्यार न्ही नुस्तें घालून आयस मेळटा हांगासर आयस आनी नुस्तें बी सगळें घालून न्ही तुमी कॅरी करूं शकता नाका आमगेर हांगा सुंगटां आमकां हांगा वलें नुस्तें मेळटा सुकें सुंगटां तशें उरता आमगेर आनी हांगासर पळयात उकडीचे मोदक इडली आनी चटणी आनी हांगा सोलां बिलां सगळें दवरलां विकपाक आं ना कढीपत्ता नको हांगासर कितें आहा ओके सुकें नुस्तें सगळें आमकां क्रॅब मेळोंक ना एक कडेन आसलेले क्रॅब ते क्रॅब न्ही मातशे धाकटे आसलेले आनी हांगा पळयात वोत येयले किल्ला दिसता हांगच्यान तो किल्ला नुस्तें काडप आनी हांगा सेल करप शिवाजी न्ही ते शिवाजी ते थंयसर एक शिवाजीची मुर्ती दिसता सो जालें आतां आमी वयता एक रेस्टॉरंटान नुस्तें घेवन थंय वयता आतां आमी हें नुस्तें बीन घेवन न्ही एक रेस्टॉरंट आसा साळगांवकर थंय वयता आनी तुमकां सांगता फुडले प्रोसेस कितें आहा तें सो आतां न्ही आमी एक रेस्टॉरंटार वयतली साळगांवकर थंय व्हरून नुस्तें दितलें आनी आमकां तें कितें कितें जाय नुस्त्याचें म्हणजे ऑल मालवणी स्टायलां तुका कितें जाय फ्राय जाय करी जाय तेमी सगळें करून दवरतले आनी तेजे चार्जीस तेंचे चार्जीस आसतले डिफरंट ओके सो अशें म्हणपाक रुबी तेंचे हांगा अशें आसा खंय नुस्तें आमी हाडूंक जाय नुस्तें घेवन तांकां व्हरून दिवंक जाय तेमी न्ही सगळें नुस्तें क्लीन म्हणजे बरें वॉश बीन करून आनी आमकां कितें कितें जाय तें नुस्त्याचें करी जावं फ्राय जावं मागीर तांदळाची भाकरी सांगया आमी आं ताका कळ्ळें तांदळाची भाकरी तो सगळें करून रेडी करून दवरतलो आमी वचून जेवपाचें अशें आसा सो आतां आमी फ्रेश नुस्तें घेतलां आतां फ्रेश नुस्तें वचून आमी ते रेस्टॉरंट दितले व्हरून मागीर तो मागीर सगळें जेवण रेडी करून दवरतलो मागीर आमी थंय जेवपाक वयतली सो पावली आमी हांगासर साळगांवकर बीच रिसॉर्ट ओके तो हेका आमी सांगतलें आमकां तें नुस्त्याचें कितें कितें जाय म्हणजे प्रॉपर आमकां मालवणी स्टायल जाय जेवण ओके तांकां आमी सांगतलें कशें कितें जाय तें बरें अशी बिल्लू आसा हांगासर नुस्तें दिलां हाडला तिका दिवपाचें घाल पिठो कळ्ळें ना इल्लें भरून घेवन किंगफीश फ्राय आनी छोटे छोटे पीसीस जायना ते करी आनी प्रॉन्स जायना थोडे फ्राय आनी थोडे मसाला प्रॉन्स मसाला म्हणजे ठीक कसं मसाला हेच्या बरोबर खायला तांदळाची भाकरी सुकट आहे म्हणजे असं सुक्का पण नाही लिक्विड पाहिजे
आणि पातळ पण नाही, दाट पण नाही. आणि सोंदळे फ्राय, सोंदळे सगळं फ्राय करा. बाय दिस वॉटर वेलकम. 130. किती किती करूया? हो हो म्हणून पे करा. हो हे हा 2 सांगा. लिटल फॉर बेबी. हां डाळ, थोडंसं डाळ करा. वरण ओके. एक बाउल बस. पूर्ण सेट वाटाणा भाजी समथिंग व्हेज. वाटाणा भाजी बाउल. आणि काय रे? परत आहे का ना ऑर्डर तुमची सुरमईची डोकी शेपली आणि छोटे छोटे पीस त्याची करी बाकी सगळे फ्राय सौंदळा फ्राय कोलंबी थोडी फ्राय आणि थोडी आणि तांदळाची भाकरी राईस आणि ती भाजी बटाट्याची भाजी. किती वाजता किती सो झाले आमचे सगळे. मागीर तुमकां दाखयतलेच मेन्यू नेक्स्ट ब्लॉगान. ओके तो हो ब्लॉग मी हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.